नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हे पळय उकडे तांदूळ घेतले पळय आनी हे उकडे तांदूळ घेतले पळय तेचे हांव बऱ्या पैकी तुमकां पौश्टीक लाडू आनी आमचे आदले जाणटे करताले पळय असलेच लाडू करून खाताले ते लाडू हांव तुमकां करून दाखयता। हे आतां उकडे तांदूळ आसा पळय ते धुवपाचे, बरे वताक सुकोवपाचे, वेचपाचे पळय भितर गुणे बीन आसता ते काडून उडोवपाचे, अशे स्टोन्स बीन आसता ते काडून उडोवपाचे भायर। आनी हे तांदूळ न्हू अशे 2 वाटयो असल्यो हे पळया, हे आतां दवरया सायडीक। हे पळय क्लीन करून दवरल्या, धुल्या, सुकयल्या आनी हे पळय रेडी करून दवरल्या वेचून बीन। हे पळया, हे पळय काय बरे दिसतात तांदूळ। आनी हे तांदूळ आतां न्ही बरे भाजपाचे बारीक गॅसीर आनी तातूंत न्ही हे पळय इतल्यो ह्यो घालपाच्यो मेथयो, ह्योय भाजपाच्यो। ते आतां तुमकां दाखयता हांव भाजून आनी हे बारीकूच गॅसीर भाजपाचे। आनी हे वापरपाचे ना, हे तुमकां हे दाखोवपाक दवरलेले पळय, हे अशे तामशेशे आसता आनी हे पळया कितले धवे जाले पळया, अशे आसता। आतां आमी हे तांदूळ भाजूया आनी साहित्य तुमकां लागता ते हांव तुमकां मागीर दाखयता। हे पळया, आतां ह्यो मेथयो जाल्यो हे पळय भाजून, आतां ह्यो काडुया आनी आतां तेच कायलेन हांवें हे पळय तांदूळ घातल्या भितर। आतां हे भाजूया आनी कितें आसा जाणा, हितून तेल बीन घालप ना भाजपाक बीन, बेश्टे सुकेत भाजप। आतां तुमकां हे कशे ते भाजून बरे ब्रावन येत जाता ते दाखयता। हे पळय धवे आसा न्ही, मागीर तेजो कलर चेंज जातलो। आतां हे बरे भाजूया बारीक गॅसीर। हे पळया, आतां हे भाजून जाले आनी हे पळय कायलेंतले हातून ओतले। आतां हे निवोनी बरे हे पळय कलर पळयलो, आतां हे बरे निवोनी मागीर हेजे पीठ करुया आनी पीठ करता आसतना ह्यो मेथयो घालपाच्यो भितर। हे पळया, आतां हे पीठ केले पळया आनी हे न्ही हांवें मुद्दाम गिरणी वयल्यान दळून हाडले पळय, बारीक जाता मागीर। आनी घरांत मिक्सरार वाटले की ना मातशे ते रवाळ कशे उरता, तेन्ना मागीर ते लाडू फुट्टा म्हणून गिरणीर बरे बारीक दळ म्हणून सांगूंक जाय आनी हाडूंक जाय ते दळून। आतां हे चाळे बीन आनी हे पळय 2 वाटयो हे आसा, 2 वाटयो आसा म्हणटा इल्लेशें मीठ घालुया, चड मीठ घालप ना, हे पळय पाव चमचो सुमार। आनी मातशें तूप घालूंक जाय, 1 चमचो सुमार। तूप ऑप्शनल, घातल्यारूय जाता न घातल्यारूय जाता, पण हांव 1 चमचो सुमार पळय तूप घालतलें, एकूच। आनी ही आतां सोय आसा आनी गोड आसा आनी वेलची लागतली इतली। ही वेलची हांव मागीर बारीक करतलें, ती लास्ट घालतलें। ही इतली आसा सोय, म्हणजे 1 वाटीत आसा सोय। आनी गोड आसा हे पळय 1 वाटी। आनी कोणाक आनीक बीन जाय तर घातल्यार जाता, थोड्यांक गोड बीन चड आवडटा न्ही तेंच्यांनी आनीक इल्लें घातल्यार जालें। आतां हे कितें करप जाणा, आतां हे पळय अशें करीत रावप। हे पळय अशें सारकें करीत रावप आनी केलें न्ही 1-5 मिनटां सुमार की मागीर कितें करपाचें, आतां तुमगेर फातर आसा, जर फातरीर ते हे पीठ धरून अशेंच वाडपाचें, अशें लाडू वळासर वाडपाचे ते। नाजर आतां आमगेर फातर ना, हांव आतां ते रगड्यार वाडटलें, तुमकां दाखयता। हे पळया, हो रगडो आसा तो बरो धुवपाचो आनी फुसपाचो, पळय सुक्को जावपाक जाय। आनी मागीर हे केलां आमी मिक्स पळय गोड, सोय आनी तांदळाचें पीठ ते हातून घालपाचें आनी हे आतां इल्लें इल्लें करून वाडपाचें अशें। हे पळय अशें वाडपाचें
मागीर तेजे लाडू कशे वळटा ते तुमकां दाखयता हांव. हे पळय अशें वाटीत रावपाचें पळय. हे पळय अशें मागीर अशें जातलें पळय अशें. आनीक ते करता खूब मातशें मागीर अशें जाता. आनी अशें केल्लो लाडू असो पडलो सुद्दां जर फुटचो ना, इतले बरें जाता लाडू. हे पळयात आतां हे वाटूंक नसलेले पळयात धवे दिसता पळयात. आनी वाटले पळय ते पळय डिफरन्स पळय. वाटले ते येल्लो येल्लो कशें दिसता डार्क, हे धवे दिसता. अशें हे वाटूंक जाय. हेका आतां अर्दे वर जाले वाटता हांव. आनी हे पळय असो पीळ हे केलो की ना ओळो लाडू काय ना. हे पळया वळटा तो लाडू म्हणजे हे आतां जाले. आनी भितरले गोड बीन बरे वाटून येयले बारीक. हे आतां असो ओळो म्हणत तसो हे जावचो ना. हे पळय हो फुट्टलो पण हो फुटचो ना. अशें करूंक जाय. आतां हे उरला ते हे काडटा आनी हे परत करता आनी मागीर तुमकां एकदम दाखयता. हे पळया आतां हे वाटून जाले. आतां हातून न्ही वेलची पावडर घालुया. आनी आतां बरे लाडू वळुया आनी मागीर रेडी टू सर्व करता. तुमकां एक लाडू वळून दाखयता पयलीं. आतां गोड बरें हे जाले तेका आनी बरें जाताले लाडू. आनी हे लाडू आसा पळय ते भरपूर पौश्टीक. मुद्दाम करचे आनी खावचे. ते पावसाच्या दिसान बीन चड खावचे. कित्याक जाणा भितर मेथयो बीन आसता आनी घटायकूय बरें न्ही पावसान मातशें. आनी हरशीं खाल्ल्यार जाता. आतां हें जालें न्ही अशें. हे मातशें खूब सुळसुळीत मात जायना अशेंच जाता. आनी म्हाजी आई न्ही आमगेर आदी खूब आईगेर करताले असले लाडू. खूब खूब म्हणजे खूबच करताले. आतां कोणागेर वचपाचें आसा हे लाडू केले, आनी कितें आसा हे लाडू केले अशें. आनी आमची आई असले लाडू खूब करून करून आमकां दिताली. हे पळय पयलो कितलो बरो जालो पळय. वयरसून धरता आनी सुट्टा पळया. पयलें फुटलो ना, फुटचोच ना. इतलो बरो जाता. वाटप सारकें जावंक जाय. वाटपाचेर आसा तें सगळें. जितकें वाटप बरें जाता पळय तितलो लाडू सारको बरो उरता. आनी आमची आई खूब लाडू करताली न्ही. म्हाजी आवय आसली तेन्ना खूब करताली. तेका लागून हे लाडू आमचे खूब म्हाज्या आवडीचे. आतां हे सगळें करता आनी तुमकां रेडी टू सर्व करून दाखयता. हे पळय पयलें हे पळय पळय फुटलो फुटूंक ना. इतलें बरें जाता. मुद्दाम असो तुमी करून पळया. पळयात आतां हे रेडी टू सर्व केले उकडे तांदळाचे लाडू. आनी एकदम पौश्टीक, आरोग्याक बरे. आनी भुरग्यांक ते जाणट्या पासून आसा पळय सगळ्यांक एकदम आरोग्याक बरे. तेन्ना तुमी असले लाडू न्ही मुद्दाम करून पळया आनी खाया. त्या बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. आनी सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा. आनी आतां हे न्ही 2 बावलाचे लाडू हे पळय 35 लाडू जाले. 34 लाडू जाता इतलेच. पूण खूब जाले न्ही ते. खावपाकूय बरें. मुद्दाम करा. आनी तुमी आतां हो म्हाजो व्हिडिओ आसा पळय तो आवडीन पळयता न्ही आनी फुडें पळयतली तेंकाय बीन हांव मना पासून सांगता देव बरें करूं.